पैरा शिरगांव रस्त्याचेर आयतारा सकाळी दोन दुचाकींमदीं जाल्ल्या भिरांकू अपघातात 21 वर्साच्या तरणाट्याक मरण आयलें। जाल्यार हे 3 जाण जखमी जाले। पुष्पराज हळदणकर अशें मरण आयिल्ल्या तरणाट्याचें नांव आसा। तो पैरा रावपी आशिल्लो। हांव सध्या पैरा गांवांतल्यान शिरगांव गांवाच्या दिकेन वचपी इंटरनल रस्त्याचेर श्री ब्राह्मण पंचायतन देवस्थानाच्या आरकाट्या कडेन आसा। ह्या आरकाट्या कडेन आयज आयतारा सकाळी 9 वरांचेर एक भिरांकूळ अपघात जावन ह्या अपघातात एका 21 वर्साच्या तरणाट्याक आगताक मरण आयलें। जाल्यार हेर 3 जाण जखमी जाल्यात अशी माहिती मेळटा। अपघातात मरण आयिल्ल्या तरणाट्याचें नांव पुष्पराज हळदणकर अशें आसा आनी तो पैरा वाठारांत रावपी अशें कळटा। हे विशीं मेळिल्ली माहिती अशी की पुष्पराज हळदणकर आनी ताचो एक इश्ट आपले दुचाकी वयल्यान पैराच्यान शिरगांवच्या दिकेन वतालो। त्या वेळार पुष्पराज हळदणकर हो दुचाकी चलयतालो अशें कळटा। श्री ब्राह्मण पंचायतन देवस्थानाच्या आरकाट्या कडेन पावतकीच एका ल्हानशा वलताचेर दुचाकीचो कंट्रोल गेलो आनी दुचाकी सरळ विरुद्ध दिकेन वचून फुडल्यान येवपी दुसरे एके मोटरसायकलीक आपटली। ह्या अपघातात दोनूय दुचाकी वयले मेळून 4 जाण रस्त्याचेर पडले। तातून मरण आयिल्लो पुष्पराज हो रस्त्या कुशीकच्या कॉन्क्रीटच्या खांब्याक आपटून ताका जाग्यारूच मरण आयलें। जाल्यार ताचे वांगडा ताचे दुचाकीचेर बशिल्लो दुसरो एक तरणाटो तोय गंभीर जखमी जालो। ह्या अपघाताची माहिती मेळटकीच बेगोबेग जखमींक उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत व्हेल्यात। तातूंत एकल्याची म्हणजे पुष्पराज हळदणकर जी गाडी चलयतालो त्या दुचाकी फाटल्यान बशिल्लो तरणाटो सामको गंभीर जखमी जाला आनी ताची भलायकी हुस्को करपा सारकी आसा अशी माहिती मेळ्ळ्या। ह्या अपघाताची माहिती मेळटकीच दिवचल पुलिसेन घडणूक थळार येवन अपघाताचो पंचनामो केलो। ह्या अपघात प्रकरणात दिवचल पुलीस फुडलो तपास करतात। गोमंतक टीव्ही खातीर पैराच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।